जेजू क्रिस्त ते बोमगाळ भावानो आणि भयणीनो, आज आमी आद्वेंत काळाचो दुसरो आयतार समरमता. आद्वेंत काळाच्या दुसऱ्या आयतारा आमी इगर्जेन दवरल्या त्या 5व्या रितीच्या मोद्याची ती 4 कॅन्डलांत दुसरी वात आमी पेटयता. ही वात समाधानाची वात, शांतेची वात. तर शांती समाधान आमकां केदळा लाभता. आयचे वाचप आमकां दितात संदेश. जेन्ना एक मनीस आपल्या घरांतावन पयस वेता, घर सांडून वेता, घर सोडून वेता आनी तो आपल्या घराक फाटीं पावता, तेन्ना ताका समाधान मेळटा, शांती मेळटा. जेन्ना तूं तुज्या घरांत नाय, जेन्ना तूं तुज्या स्थानार नाय, तेन्ना तुका लॉर्ड वी आर रेस्टलेस until we rest in thee. आमी सोम्यातय फाटी आयिल्ले करीत, सोम्याच्या घरा फाटी पावुल्ले करीत आमकां विशय मेळचो ना. आमी सोम्याक सोदून खंय भोवंक पुरो, पूण सोम्याच्या घरा आमी फाटी पावोवंक जाय, त्या दळा आमकां समाधान लाभता. देखून आयच्या वचपाचो संदेश जावन आसा, सोम्याच्या घरा आमी फाटी येवचें, आमच्या घरा आमी पावचें, तेन्ना आमकां समाधान लाभचें. पलाण एका घरांत एक माय आनी सून आसली. माय सुने मदें त्या तेडा झगडें जातालें. त्या दीस झगडें विशेश जालें. पुतांनी आपल्या बायलेचो ची पाडत घेवन आवयक केंडलें. आवयक तें दूख सोसूंक जालें ना. आवय भुरग्याक पळोवन आसली. आवय घरचें सगळें काम करताली. आपणाचो पूत आनी सून कामाक गेल्ल्या जाल्यार घर सांबाळटाली. पूण त्या दीस ती गेल्ल्यांत कामाच्या चेडवा कडेन सक्कड सोडून आपणाची पोटली घेवन घर सांडून गेली नासना. ती ना म्हणून घरा सांजेर आयिल्ल्याच पुताक आनी सुनेक कळ्ळें. तांणी सगळ्यांतल्यान सोदलें. हेणे तेणें बॅनरां घालीं आनी खबर पणसयली. कितें केल्यार आवय मेळ्ळी ना. पोलीस कंप्लेंट दिलें. पोलिसांनी सोदनां केलीं, जाल्यारय मेळ्ळी ना. म्हयने गेले, आतां वर्स गेलें, आनीकी आवय घरा फाटी आयिल्ली ना. हांकां व्हडलें दूख भोगलें. आवय घरा आसतना इतलें सकट करतालें, आमी रागान तशें उलोवन जालें. ही बेजाराई कारांदाय जायती तांच्या मतींत परत ताका दसूंक लागली. मतीक समाधान ना तांच्या मदें. हेणें आवय घर सोडून गेल्ली, पयस पावुल्ली. एक दीस ह्या पुताचो एकलो फ्रेंड पलाण एका गांवांत ताणें एक आस्त घेतिल्ली. ती आस्त घेतल्यार त्या आस्तींत जायतें तक्रार आसल्यान तो त्या गांवच्या एका तहसीलदाराच्या घरा गेलो. तहसीलदाराच्या घरा बसून ताचे लागीं उलयता आसतना ताणें भितर आशिल्ल्या कामाच्या बायल मनशेक सांगलें, प्रायवंती, तिका सांगलें एक गाड च्या हाडली म्हूण. त्या प्रायवंत म्हातारेन च्या हाडन हाच्या हातान दिसता आसतना हाका कुडले तिची वळख मेळ्ळी. ती जावन आसा म्हणून म्हज्या इश्टाची आवय. पूण ताणें वळख दाखयली ना. वळख दाखयनासतना आपणाचें काम उगदून तो भायर आयिल्लो. भायर आयिल्ल्यान ताणें फोन करून आपणाच्या इश्टाक सांगलें, तुजी आवय म्हाका मेळ्ळी. असो जाल्यार पलाण्या घरांत ती आसा. पूत आनी सून एकाच दिसांनी घरांतल्यान भायर सरलीं आनी वचून त्या तहसीलदाराच्या घरा वचून थंयसर आवयक मेळोवन आवय कडेन माप मागोवन आपणी केल्ली चूक जाली म्हूण वळखून त्या आवयक परत ताणें घरा आपोवन हाडलें. आवय मतींत कारांदाय भोगताली. आपणाच्या नातवाक हांव पळोवन आसली, म्हजो भुरगो आतां कितें चिंता करना म्हूण तिका भोगतालें. पूण आपणाच्या आपणाच्या स्वाभिमानान ती पयस गेल्ली. ती दूख सोसूंक जायनासतना ती घरा पावटल्ल्यान तिका जायतें समाधान मेळ्ळें. इशिंतान पुताक आनी सुनेक समाधान मेळ्ळें. तें घराणें परत्यान चड माया मोगान जियोंक शकलें आनी तांकां समाजींत तशेंच घरांत जाय जाल्यार वर्तें समाधान देवाचें स्थान तांकां थंयसर मेळ्ळें म्हळ्यार सूख जावचें ना. आमी वाट चुकोवन गेल्ले, परत आमच्या घरा फाटी आयिल्ल्याच आमकां समाधान भोगता. आयचें पयलें वचपाक पळया. बारूक प्रवादीच्या बुकांतलें वचप. आल्या प्रवाद्यां पैकी तो एक कनिश्ट प्रवादी म्हण येत, एक ल्हान प्रवादी म्हण येत. इजाया प्रवादीन, जेरमिया प्रवादीन म्हणलींच उतरां तो परत दामून तांकां सांगता आनी बंदडेंत आसलेल्या लोकांक एक संदेश दिता. आनी बंदडेंत आसलेल्या लोकांक म्हणटा, तुमी बंदडेंत आसात,
तुमकां वयर पर्वत आसले ते समतट्ट करतले, पालखी आसले भरतले, राज रस्ते सारके जातले, तुमी तुमच्या मायगावाक पाटी पावतल्यात. तांचे ते एक बरोवशेचें किरण तो फांकयता आनी आपूण परत्यान आपणाच्या मायगावाक पाटी येतात म्हणलो बरोवसो तांचे थंय परत्यान तो जिवो करता. आयचें दुसरें वाचप पळया सांत पाऊल फिलिप्पिकारांक बरयल्ल्या पत्रांत. सांत पाऊल खंयच्यान बरयता हें पत्र तो बरयता रोमाच्या बंदडेंत आसतना. रोमान तो जैलांत आसलो, जैलांत तो दूख सोंसतालो, कश्ट सोंसतालो, एकसुरपण सोंसतालो आनी असल्या सन्निवेशार ताका उडास येता. कोणाचो? फिलिप्पिकाराचो. कित्याक उडास येता? फिलिप्पिकारांची इगर्ज माता ताणें पयलीं रचली इगर्ज माता जावन आसली. तांचे आनी पाऊल मदें एक अन्योन्य संबंद आसलो आनी हो संबंद इतलो बरो आसलो की ह्या फिलिप्पिकारांनी पाऊलचो विशेष रितीन मोग केल्लो आनी पाऊलुनी ह्या फिलिप्पिकारांचो विशेष रितीन मोग केल्लो. पाऊलच्या हर एक मिसांव यात्रांत ह्या फिलिप्पिकारांनी ताका दुडवाची सहाय दिली, वस्तूंची सहाय दिली, मागण्याचो आदार दिल्लो. त्या दळा ताचे विशीं खबर काडटाली आनी ताका संदेश धाडटाली. अशें ह्या फिलिप्पिकाराच्या इगर्ज माते आनी सांत पाऊल मदें एक अन्योन्य संबंद आसलो. आनी कश्टार आसतना कोणाचो उडास आयलो पावलूक? फिलिप्पिकाराचो उडास आयलो. आनी फिलिप्पिकारांक तो पत्र बरयता आनी तांकां तो सांगता तुमचो म्हाका उडास येता. देवान तुमकां भावार्थाचें देणें दिलां, तें जोगासणेन सांबाळा आनी तुमकां तें देणें निजायकी तुमकां सस्नां करून पायतलें. तुमचें तें आसलो भावार्थ चड आनी चड घट करा आनी तुमचें तें आसलो मोग बरोवन ओमतोवचें बरी तुमी सांबाळा. तुमकां नितळ निर्मळ दवरून देव तुमकां सांबाळून दी अशें तांकां आशिर्वाद दिता, बेसांव दिता आनी तांकां फुडें वचूंक आपोवणें दिता. पळया सांत पाऊल आनी फिलिप्पिकारां मदलो अन्योन्य संबंद कशें थंयसर माय पूत सून हांचे मदें संबंद वाडून आयलो अशें सांत पावलान हांगासर परत्यान आपूण आपणाच्या घरा गेल्लो अनुभव ताका जालो फिलिप्पिकारांक हें पत्र बरयत आसतना. आयचो वांजेल सा लुकाचो वांजेल. ह्या लुकाच्या वांजेलांत निजायकी आनी एक प्रवादी आमचे मुखार येता. कोण तो प्रवादी? जुआंव प्रवादी. जुआंव बावतिस्त. हेर सगळे वांजेलिस्त जुआंव बावतिस्ता विशीं उल्लेख करतात. जावं पुरो मातेव, मार्क आनी लूक तेगी जाण उलयतात. जुआंव त्या विशयंत उलयना, जुआंवचो वांजेल त्या विशयंत उलयना. कित्याक ताचो बावतिज्म आनी थंयसान ताचे मिसांव हेर वांजेलिस्त सांगतात. तरी लूक आपणाच्या पयल्या आनी दुसऱ्या अध्यायांत जुआंव बावतिस्ताचें बाळपण सांगता आनी जुआंव बावतिस्तांनी जेजू मदें एकामेका वळख जावची केन्ना ताणें कुसव्यांत उडकी मारचें आनी अशें जेजूक वळखून घेवचें हें घडीत तो उल्लेख करता. ताचे उपरांत लुकाच्या वांजेलांत आमकां परत आयकूंक मेळटा कशें जुआंव बावतिस्त एक अरण्यांत ताळो तसो बोब मारून आपणाक जेजूची वळख संवसाराक धाडूंक मुखार येता. जुआंव बावतिस्ताच्या जिवितांत 3 अवस्थर आमकां पळोवंक मेळटात. पयलो अवस्थर जावन आसा जुआंव बावतिस्त अरण्याक गेलो. जुआंव बावतिस्त ताचें जिवीत एक अरण्याचें जिवीत, एक मरुभुमीचें जिवीत, एका ऋषीचें जिवीत, एका कश्टांचें जिवीत. ताचें जिवीत आमी पळोवंक जाल्यार ताणें एका खऱ्याचें वस्तूर घाल्लें. राण मोव आनी देंपे ताचें खाण जावन आसलें आनी असल्या कश्टी जिवितांत तो जिवन आसलो आनी निजायकी अरण्यांत एकसुरपणांत कश्टांत जियोवचें. तर तो आमकां आपोवणें दिता. ह्या आद्वेंत काळार आमी अरण्याक वचूंक जाय. म्हणजे अर्थ कितें? आमी थोडो सॅक्रिफीस करूंक जाय, आमी थोडो त्याग करूंक जाय. आमच्या जिवितांत हो त्याग आनी सॅक्रिफीस करून जियेल्यार मात्र सोम्याचो ताळो आयकूंक जाता. दुसरो अवस्थर जावन आसा ताका सोम्याचो ताळो आयकूंक मेळ्ळो, सोम्याचो उलो ताका आयकूंक मेळ्ळो. सोम्या आनी जुआंव बावतिस्ता मदें एक संबंद थंयसर उत्पन्न जालो. पळया जुआंव बावतिस्त निमाणो प्रवादी. पयलींच्या सगळ्या प्रवादींनी सोम्याच्या येण्या विशयान सांगलें जाल्यारय जुआंव बावतिस्त निमाणो प्रवादी जावन सोमी येता आसतना बोट जोखून ताची वळख सांगलो प्रवादी जावन आसा. जुआंव बावतिस्त एकलो प्रवादी पोरण्या सल्ल्याक आनी नव्या सल्ल्याक एक आंकडो जशें तो आमकां दिसून येता. जुआंव बावतिस्त एक विशेश व्यक्ती. कित्याक तो सोम्याच्या येण्या विशयान सांगचो एक महान प्रवादी आमचे मदें आसा. देखून ताका सोम्याचो ताळो आयकलो, सोमी ताचे लागीं उलयलो आनी सोम्याचो अनुभव ताका जालो. आनी एक पडी ताचो अनुभव जाल्ल्यानच तो अरण्यांतल्यान भायर आयलो. अरण्यांतल्यान भायर येवन तिसरें अवस्थर ताणें कितें केलो? तिसरो अवस्थर जावन आसा सगळ्यांनीतल्यान ताणें
परगट केलें. कितें म्हूण परगट केलें? फातकी जिणी बदला आनी सोम्याची वाट तयार करा. फातकी जिणी बदला, सोम्याची वाट आयती करा. ही जावन आसत उतरां जुवांव बावतिस्ताची. वय मोगाळ भावा आनी भयणी, आमी फातकी जिणी बदलूंक आनी सोम्याची वाट आयती करूंक आमकां आपोवणें लाभलां. तुमी जाणात जुवांव बावतिस्तान आपणें दिल्ल्या बावतिस्म उदकाचें बावतिस्म. ह्या बावतिस्माचें की म्हज्या की वरतो एकलो येता म्हणून सोम्या विशयान ताणें सांगलें आनी सोमी येता आसतना सोम्याची वळख ताणें करून दिली. तर आज आद्वेंत काळांत आमी आसता आसतना आमी हे 3 पावंडे आमच्या जिवितांत जगूंक जाय. कसो तो पयलो पावंडो जावन आसा, आमी अरण्याक वचचें, मरुभुमीक वचचें, म्हणजे ओरे विंगडेचें. वी आर टू बी इन सायलन्स, मौनपण सांबाळचें, रितेपण सांबाळचें, एकीनपण सांबाळचें, एकसूरपण सांबाळचें आनी हाचे मुखांतर आमी सोम्याच्या येण्याक तयारी करची. दुसरें कितें जावन आसा? दुसरें, आमी सोम्याचो ताळो आयकूंकचो. जेन्ना आमी चड उलयता तेन्ना सोम्याचो ताळो आयकूंक जायना. केन्ना आमी मौन रावता तेन्ना सोम्याचो ताळो आमचे भितर, सोमी म्हजे कडेन कितें उलयता तें हांवें आयकुचें, हो दुसरो अवसर. तिसरें, सोम्याच्या येण्या विशयी हांवें हेरांक सांगचें. सोमी येता, सोमी आमचे मदें रावता, सोमी आमचे बराबर आसा आनी असलें सत कशें जुवांव बावतिस्तान परगट केलें हेंच परगट करूंक आमकां आपोवणें मेळ्ळां. तर मोगाळ भावा आनी भयणी, आमी आमचें घर सोडून आमी पयस गेल्याव जावंक पुरो. एका कुशीन आमी जाणाव कशी ती आवय आपणाचें दूख सोसूंक जायनासतना घर सांडून पयस गेली. पूण थंय गेल्यार काम केल्यार तिका मतीक समाधान नातलें. पूण जेन्ना पुतान आनी सुणेन तिका फाटी आपोवन हाडलें, आपणाच्या घरा ती फाटी आयली आनी थंय तान ती मोरासर संतोशान जियेली आपणाच्या पुता, सुने आनी नातवा सांगाता. तशेंच आमी घरसण पयस गेल्या आमी. आज आमी ह्या आद्वेंत काळार फाटी येवंक जाय आनी फाटी येवन सोम्याच्या घरांत आमी जिवंक जाय, सोम्याच्या समश्टींत आमी जिवंक जाय, सोम्याच्या कुटुंबाचे सांदे जावन आमी जिवंक जाय आनी तेन्ना सोमी आमचे बराबर आसा म्हणटा आसतना आमी खंडीत जावन संतोश पावतले. आनी हें जावन आसा, ही जावन आसा वर्ती तयारी आमी करची. नतालां फेस्ताक आमी आमच्या घरा फाटी येवचें. सबारपटी घर सोडून आमी पयस गेल्या, पातकी जिणी जिवन आमी आड वाटेक पावल्या. आज सारक्या वाटेक येवन सोम्याक रूप पळोवंक आमकां आयती करया. सोमी आमकां बेसावांनी बरोवं. आमेन.